सुप्रभात. आयच्या कामकाजाक सुरू करूया. Speaker sir, under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I hereby request postponement of Star LAQ number 2B, unstarred LAQ number 5, unstarred LAQ number 31 to be answered today to the next session of the Goa Legislative Assembly. Also under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I request further postponement of postponed Star LAQ 22C to be answered on today to the next session of the Goa Legislative Assembly. Speaker sir, I would like to mention the following corrections to the following unstarred LAQs. In unstarred LAQ number 139 regarding preparation of ODP, in sub-question C, the word alternative may be read as alterations. In unstarred LAQ number 73 regarding financial condition of PDAs, the answer is to be corrected, read with addition to annexure B, furnishing details of item-wise expenditure. श्री रोहन खवटे. Annexure केला आम्ही आता घाला. और तुझो question, unstarred LAQ number 73. येस, माननीय मंत्री बसून घेवचे. Speaker, sir, under 49(2), I seek the postponement of postponed Star LAQ number 7A to the next assembly session. As per the request of Honorable Chief Minister, under the Rule 49(2), the Rules and Procedure and Conduct of the Business of the Goa Legislative Assembly, the starred question number 1A, 5A, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 9A, 9B, and unstarred LAQ number 61 and 142 in today's list are postponed to the next assembly session. Honorable members may take note of the same. Yes. Yesterday, Honorable Minister was on record. He says that that we had leased that area, that state government had leased that area of land to private parties, 1 lakh square meters. I want him to just give a clarification because that land was not leased by. It was about that the whole jurisdiction of port area. It was on port area. Now, Marmagor Port Trust has leased port area to somebody else. Now there is no question. Just a minute. He raised the point of order. He can raise these questions and all his arguments after question hours. It's okay. This is about question hour only. Yesterday. This is Okay, not I'll raise question it hour after. yesterday. Okay, I'll raise after it. question hour, Okay. he can raise I'll it. raise it after. No problem. Postpone star question number. Sri Chandrakant Kavrekar. Speaker sir, postpone LAQ number 22B. Speaker sir, answer as per circular style. Speaker sir, एक क्वेश्चन जेन्ना आमी विचारता तेजे जेन्ना 5 म्हयने उपरांत दुसऱ्या सेशनाक जेन्ना रिप्लाय दिवपाचें आसता तेन्ना त्या टायमाची प्रायोरिटी वेगळी आसता आनी मागीर तें हांगा भलते रिप्लाय आसता म्हणटकीच आतां माननीय मंत्री न्हू हांव समजूं शकता म्हाका इतलें जाणून घेवपा जाय की 2 वर्सांचे आमी सगळे अर्बन एरियांनी जे प्रोजेक्ट खंयचे घेतलात खंयची कंप्लीट खंयचे प्रत्येक प्रोजेक्टाचे म्हणजे प्रेजेंट स्टेटस कितें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल कितल्या जाणां मेळ्ळा ES कितल्या जाणां मेळ्ळा कितले प्रोजेक्टांक कंप्लीट कितले जाले पेंडींग कितले आहा अशें सगळे सविस्तर विचारलात तुमी दिला वेगवेगळे भाशेनी पूण हांव तुमकां चड तेतूंत हें करना की तुमी नवो चार्ज घेतले काय हांव मुद्द्यार येता हाजेर केपें फीश मार्केट तुमी खंय दाखयलें ना तें पेंडींग आसा ड्रॉप केला कंप्लीट जाला कांयच ना 2 वर्साचो स्टेटस विचारता केपें फीश मार्केटाचें नांवूच ना हांगा हें म्हाका सांगचें कित्याक हांव सगळें विचारना केपेचें विचारता. स्पीकर सर, क्वेश्चन लिडर ऑपोजिशनाचो बरो व्हडलो आसलो. खुबशे क्वेरीज भितर विचारलेले पूण म्हाका पयलींच खबर आसलें की तुजो टार्गेट कितें आसतलो आनी आय वॉज 100% अवेर तुका केपें मार्केटाचें स्टेटस जाय आसलो. हांव पर्सनली फॉलोअप करता. तूं म्हाका 1-2दा फोन केला आनी एट प्रेझेंट तुजे केपें मार्केटाचो 3 फावटी सिंगल टेंडर जाल्या रिटर्न जालो. 4थे फावट बिकॉज इट इज अबाव 7 crores समथींग इट इज गॉन टू वर्क्स बोर्ड. वर्क्स बोर्डाक क्लियर जाल्यार तुजे केपें मार्केटाचें ऑलमोस्ट क्लियर जाल्ल्या भशेन आसा. इतलें क्लियर स्टेटस आसा.
ओके ते तुमी तुमचे कडेन रिप्लाय आसा तुमी रिप्लाय दिली बरी जालें म्हाकाय खबर आहा तें हांव फॉलोअप करीत आहा पूण हाजेर रिप्लाय खंय कोणी चूक केली रिप्लाय हांगा केपेचो उल्लेखच ना रिप्लायचेर ह्या 2 वर्साच्या प्रोजेक्टा भितर पेंडींग आहा किंवा ही स्टेज आतां आसा हें मेन्शन जावंक जाय आशिल्लें न्ही तुझे लिस्टान नाव येवंक ना पण हांव पर्सनली फॉलोअप करतलो तूं म्हाजे कडेन उलयतालो पण आय वॉज अवेअर अबाउट द थिंग इट विल बी हॅपन जालें स्पिकर सर हांव माननीय मंत्री एकच जाता हो फक्त त्रास म्हाकाच न्ही हो आतां थर्ड कॉल आसले कारणान तुमी म्हणटा ते प्रमाणे 9% एबॉय कोट केल्लो आसा नेगोशिएट जावन तो हे जातलो पूण हे तीन फावटी रिटेंडर जावपाचें कारण कितें प्रोसिजरच असो आहा की सिंगल टेंडर आसल्यार रिटेंडर जाता आ सिंगल टेंडर जर आसत ऑल 3 टायम्स इट वॉज सिंगल टेंडर कित्याक कोट करनात कॉन्ट्रॅक्टर कोट कित्याक करनात येदें व्हडलें काम 10 कोटीचें काम कित्याक कोट करनात हांव कित्याक म्हणटा तुमी कित्याक डिफिकल्ट क्लियर करून घ्या PWD मिनिस्टर हांगा आसा हावजात क्लियर करात कित्याक JSR कमी आहा कित्याक कोट करना कित्याक येना मिनिस्टर सॉरी कॉन्ट्रॅक्टर फुडें फक्त एक सिंगल कित्याक येना, डिपार्टमेंट खंयच्याय डिपार्टमेंटान सिंगल टेंडर आसल्या जाल्यार परत सिंगल टेंडराचो हो प्रश्न जाता आतां कित्याक? एकच सिंगल टेंडर हेजो अर्थच कॉन्ट्रॅक्टर येयनात म्हणून एकलोच कोंट्री येयलो पयली फावटी एक जालो सेकंड टायम सिंगल थर्ड टायम सिंगल कित्याक येयनात लोक बिल पडनात म्हणून येयनात काय परवडना म्हणून येयनात कित तरी तुमकां फुडें त्रास जायत रावतले हांव कित्याक म्हणटा हांव तुमकां ब्लेम करना पूण तुमी हे डिफिकल्टी आहा ती हें करून घेयात सोल्युशन हाडात जाल्यार प्रत्येक प्रोजेक्टाक जर 3 फावटी टेंडर जायत रावले आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टर फुडें येयना कामां जावप कशी हे तुमकां हांगा केप्याची पुरती न्ही हे आख्खी गोंयभर त्रास जातले फुडाराक कितें अशें जाता लिडर ऑपोजिशन एकच सांगूंक सोदता एज फार एज हीज प्रोजेक्ट इज कन्सर्न ऑलमोस्ट क्लियर जालो आसा रेस्ट ऑफ द थिंग्स सिंगल जाता आनी परत कित्याक येना हेचे म्हाजे कडेन तरी आन्सर ना सगळ्या डिपार्टमेंटान इवन PWD म्हाका दिसता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सेम प्रोसिजर सेम चालू आहा आनी ते सम सोल्युशन वील कम Sir Rajesh Patnaikar. ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरान म्हटल्या प्रमाणे 3 फावटी सिंगल टेंडर जाले आनी फुकट वयता स्पीकर सर म्हणजे इतकें म्हणणें आहा मिनिस्टराक येस गॉट एनी पावर टू ओवरूल दॅट कित्याक म्हणटा हांव म्हाजे एक JSRTचे टेंडर 12 फावटी गेले टेंडर जालें आनी प्रत्येक फावटी सिंगल टेंडर जालें कळ्ळें म्हणजे हाका कितें उपाय आसा काय कितें कॅन मिनिस्टर हॅज द रायट टू ओवरूल आफ्टर 3 टायम्स टेंडरींग म्हाका विचारल्यार म्हाका दिसता मिनिस्टराक खंयच्याच ओवररूल करपाक ते रायट ना कमिटी कडेन आसता कमिटी डिसायड करता जर सगळ्या मंत्र्यांक आनी आमदारांचे जर हे आसत जाल्यार वी कॅन स्पीक टू द CM अँड फायंड आउट सम सोल्युशन वेर इट कॅन हॅपन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता न्ही ते सेम विशय आय एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम Postponed star question 7 by Sri Alex Reginald Lorenzo. C postponed it. Okay. Sri Luizin Falero. And PT is again postponed. Speaker, sir, I would like to ask postpone star question number 1A, which was originally tabled on 30th July 2018. Because answer as per circular style. Speaker, sir, government has already spent 15 crores at Sonsdo as per the reply given. And till date, Sonsdo This is a postponed question C. garbage yard is not functioning. You have given me a reply. I remember in 1998 till 2000, there was a company called Comex India Private Limited. This was a Canadian company with Norwegian technology. I remember they had asked us only the land. So we asked the Commandant to transfer the land. And I tell you, at that time, for 2 years, they functioned so efficiently. Most of the garbage was removed. In fact, the garbage yard at Sonsdo, Honorable Speaker might have seen it, had gone below the ground level. And they didn't charge 1 penny, 1 naya paisa to the government of Goa or to the municipality. Nobody paid them money.
But government thought at that time that these people were converting the new garbage and old garbage into fertilizer and selling outside the Goa. They said this is our black gold. They are selling it, and therefore they were discontinued. Comex India Private Limited. They had put up the plant. The garbage dump had gone below the ground level, and government suo motu discontinued them because they were supposed to be making money by selling this fertilizer. Now, Speaker Sir, thereafter was Goa Foundation came, HiKIP Project Private Limited came, then Goa Foundation again came, then Enviro Engineers. Altogether, they have spent 15 crores, nearly 14 crores, 70 lakhs. I would like to ask the Honorable Minister, why the government is having this hostile discrimination? You have got a garbage plant in north, and this garbage yard is in the south, which was functioning efficiently, that even after spending 15 crores, why don't we have a proper garbage plant in South Goa? What sins the people of South Goa has committed to bear the smell? The foul smell was only coming to people who are traveling from Kurtorin. Now it has reached Holy Spirit Church. Honorable Minister must be knowing. All over Fatarda constituency is full of stink. So, Speaker Sir, is the government alive to the needs, to the demands, and to the aspirations of the people? That even after 15 crores spending, as per your records, the garbage plant is not ready. Why? स्पीकर सर, साऊथ सायडीन गार्बेजीच्या विशयाचेर 2 पॉयंट म्हणजे 2 विशय उलोवपासारखे. सदांच आमी असेंब्लीन आयकता की संसोडाच्या विशयाचेर जायतें डिस्कशन जालां. हांवें स्वता चार्ज घेतल्या उपरांत पळयलां तर सेम स्टोरी आमच्या सड्यार आहा, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेचे तितलेशे हायलायट जावंक ना. सांगपाचें म्हणजे आमचे मेंबरान जशें सांगलां सेम लायनीचेर मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान लास्ट टायम जेन्ना हांव मंत्री आसलो पॉवर मिनिस्टर तेन्ना म्युनिसिपालिटीन 5 कोटीचो एक टेंडर करून एक कंपनीक, आय डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, दे हॅव क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरीथींग. पयलींचे ओल्ड गार्बेज जी आसलेली ती सगळी क्लियर केला. न्यू येता आनी पडटा तेचेर कांय ट्रिटमेंट जावंक ना. ऑन द सेम लायन वी वर ट्रायंग टू वर्क इन संसोडा ऑल्सो, बट दॅट म्युनिसिपालिटी देर वॉज नॉट कॉपरेटीव, टू बी फ्रँक. तेंच्यांनी आमकां जाय तो जागो दिवंक ना. Speaker Sir, point of order. The land was given to the Margaon Municipal Council by Yes, the sir, Commandant of I will just Margaon. clarify. Land is in their possession. Speaker, I'm just taking permission to clarify this because the first press conference of this elected government was held in the Sansoda dump with me and Mr. Manohar Parrikar, the present Chief Minister. The government is not neglecting Sansoda. It is in my constituency. We made the solid waste corporation do mining of the solid waste dump. Now in Sansoda there are 2 aspects. One is the plant and 2 is the accumulated dump. That accumulated dump we reduced 20%. But the new garbage which is coming unsegregated to them was dumped and another hill was created, which is why there is no, the Margaon municipality not cooperating is not at all correct. This has nothing to do with the municipality. This was directly with the Solid Waste Management Corporation. And the government is actually now, we have received a letter from Fomento, which is running the plant. And we are in the process of trying to solve this. I agree with the member that this is a long pending issue and needs to be solved. But there is no stepmotherly treatment. I am myself a minister there and it's our focus and the priority. Speaker Sir, garbage is regarded as a resource. Garbage is regarded as a wealth all over the world. From garbage, they convert to fertilizer, they convert to energy. You go to many countries, you have got a garbage treatment plant right in the center of the downtown. And they have converted garbage into a very expensive resource.
Now here, after spending 15 crores, after appointing so many agencies, why the government cannot solve the garbage problem of South Goa? Because I have asked not only Margaon, I have got 5 villages, village of Akembais, Davorli, Naveli. Naveli we got a best award as the best panchayat in Goa. But we want this garbage plant to be used for other panchayat areas also. Just like they have got in North Goa, we want a garbage plant in South Goa. Bring technology. You are going abroad on foreign junks to bring the technology, but still you cannot put up a plant. It's a shame. मान्य सभासद बसून घ्या. जसे विजय बाबान सांगले की म्युनिसिपल कावन्सिल वास्को म्युनिसिपल कावन्सिल आमकां कॉपरेट केला आनी मार्गांव करून हांवें स्टेटमेंट केलो ताचें कारण पयलीं सांगता क्लियर करता की वास्को म्युनिसिपल कावन्सिलान जेन्ना जागा जाय आसली पोल्युशन बोर्डा कडल्यान परमिशन जाय आसलें ते डंप क्लियर करतना तेचो वेस्ट दवरपाक त्या लायनीन आमकां जाय तसो सपोर्ट करूना इतलेंच म्हाजें म्हणप आसलें. दॅट डज नॉट मीन मार्गांव म्युनिसिपल कावन्सिलान कॉपरेट करूना म्हाजें कंप्लीट जावच्या पयलींच उलयलो पूण इफ दॅट वॉज डन दॅट टायम थोडेच तरी तांचें क्लियर जावपाचें कारण एक पार्टी ऑलरेडी फायनलायज जावपाक गेल्ली तें काम करपाक तो उरलें मागीर ताका लागून सो दॅट डंप kept on increasing. कित्याक सेग्रिगेशन बरोबर जायना हो विशय मेन त्यांनी सारकें सांगला. सेग्रिगेशन जावन सो वास्कोय जायना मार्गांवय जायना जाय तशें बाकीच्या सगळ्या हेतून जाता. आनी हेच आमचे ऑनरेबल मेंबरान सांगला आय थिंक आमी सरकार म्हणून सुद्दां भरपूर कन्सर्न आहा त्या गार्बेजाक करपाक. विजय बाबान तुमकां आतां एक्सप्लेन करून सांगला की फर्स्ट मिटींग थंय जाल्ली आमची जबाबदारी आमी तें करून घेवपाचें थारयलां एंड विदीन फ्यू डेज यू वील कम टू सी सम चेंजीस वील कम. Speaker, sir, I understand what the Honorable Minister is saying. He's newly taken over this portfolio. And he has got a wish to do it. But I'm telling you, even after the meeting of the Honorable Minister, along with the Chief Minister, the garbage problem is increasing and multiplying. We were never getting smell near the Holy Spirit Church. Garbage is around 10 kilometers away. But today, the stench of garbage is increasing and multiplying. Thereby, it is a big health hazard. Please try to understand. And don't take garbage as garbage. Garbage is a precious resource. Convert the garbage into power, convert the garbage into gas, convert the garbage into electricity, or convert the garbage into the fertilizer. If that Comex India Private Limited, who ran for 2 years, free of cost, they didn't charge 1 penny to the government of Goa or to the municipality. They cleared the garbage below the ground level. And today he is right. The garbage has increased. Even Honorable Minister, Mr. Baba Asgankar. हे मान्य हय. No, Speaker, sir, nobody is serious. They are only telling the stories. Where is the technology? What are the steps you have taken? Let Please Minister convince answer. this House. Where is Manya the Mantri. technology? What are you going to do with this garbage plant? एक मिनिट तुम्ही बसा त्या उपरांत उत्तर दिवपाक शकतले सांगात. ऑनरेबल एमएलए परत परत कॉमेक्सा बद्दल उलयता म्हाका दिसता आनी एक सिनियर मेंबर दिगंबर बात त्या हेतून आसा तेंचे ते हँडल केला. म्हाका जाल्यार खबर आहा त्या प्रमाणे कॉमेक्स ते सांगता तशे पद्दतीन चालले आसले. श्री दिगंबर कामत. But he also is not aware. I was the member of this house when COMEX came. In fact, my colleague then Mr. Antonio Gaukar has moved a resolution congratulating COMEX International for putting up a plant there. Free of cost. It was supposed to be a Norwegian technology. What COMEX did? COMEX did not put up a plant. COMEX mortgaged government's land. You find out the records. COMEX mortgaged the municipal land to the Pune State Cooperative Bank in Pune, and they disappeared. After that, municipality had to struggle to get that mortgage deed cancelled, and land came back. So that is why what he is saying, no payments have been done to him. What he says is correct. No payments have been done to him because they did not do anything. No, I beg to disagree. This is one thing. Because I was there at Check that the time. records. I beg to disagree. Maybe they were running into losses. Initially, they didn't make profits, but they removed the garbage below the Let ground Minister level. verify it. And in any case, government did not spend a penny. हय एकच मिनिट बाप रेजिनाल्ड तुमकां कितें म्हणपाचें हाजेर तुमकांय लागता ती डायरेक्ट. Because, sir,
खूंय तरी हे डिफरन्सीस आहाय म्हूण उरली ते हय सारकुलो बी बट खूंय तरी हे गव्हर्मेंटान फेल जालो खूंय तरी हे गव्हर्मेंट फेल जालो कित्याक फेल जालो 2012 आमी आमको जावं ना म्हूण आम गार धाडले म्हूण जालें ना आयक गार solid waste धाडले management. ऐक आम गार धाडले खरे आनी 2012 मनोहर पर्रीकरान चीफ मिनिस्टर सांगलो 6 म्हयन्यां गार्बेज सेटल करता म्हूण आनी आतां हो गव्हर्मेंट जालो काय ना विजय सरदेसाय गेलो थिंग वचोन ऑनरेबल मिनिस्टर विजय सरदेसाय वचोन थिंग गेल्लो आज पासून कांय जायना गव्हर्मेंट आय एम ऑन माय लेग्स यू सिट डावन नो आय आन्सर एक मिनिट फ्लो ऑफ थॉट वयता लेट हिम सिट डावन स्पीकर सर आता he has raised the point of order, please. एक मिनिट let him complete. Speaker sir, honorable तुम्ही. member has pointed out that Vijay Sardesai तो केलो आज मेरून कांय जायना. स्पीकर सर सदांच तो घरा वतना ताका तो सोंसडो लागता ताकाय घाण घेवची पडटा आमकांय ताजे कन्सर्न आहा पूण एक स्पीकर सर जेन्ना 10 कोटी रुपया आमी मोडले आनी ते मायनिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट डंप केलें 3 स्क्रिनी घाल्यो ते आमी मायनीच्यो व्हडल्यो स्क्रिनां आहा तश्यो आनी तो 25% रिड्यूस केलो डंप तेंय ताणें पळयलां तें कांय जायना म्हणून तुजें जायना हें तुवें सगळें पळयलां आनी तुवें जर पळयनाशिल्लो जाल्यार यू आर सिलेक्टिवली ब्लायंड यू कांट बी सिलेक्टीव एमनेजिया अशी जावंक जायना तुका यू आर सिलेक्टिवली ब्लायंड एंड नाव यू आर गेटिंग सिलेक्टिवली एमनेजिया पॉइंटेड अवे म्हणटा Let him complete. Let him talk to the point. That is my point of order. Okay, बसात तुम्ही स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट जाता आतां ही सेइंग दॅट आमी कितें केलें आमी 20% डंप काडलें आतां कित्याक काडूं जायना 20% आय एम सपोर्टेड I had supported the government to do it. Why is he not doing it? Okay, What is the reason? Somebody is stopping you. The existing concessionaire is stopping you. This issue has been going on for so many years now. Why is taking such a long time? Let minister answer. No, why is it taking such a long time? Because of the concessionaire. हुंय तरी concessionaire लागून तुगे बंद पडले एकूच मिनिट कित्याक मंत्री, जाता एक 20% मिनिट. जालें देंवयलें म्हूण सांगिल्लें आमगे लोकांक त्रास जाता आणि मंत्री उत्तर दितलो मान्य सभासद बसात तुम्ही मान्य मंत्री स्पीकर सर परत एक मिनिट बसात परत त्या हावजान हेचेर संसदेचेर बऱ्यापैकी विशय आयज जाला आमी डिसायड केला सरकारान जशें विजयान सांगलें सीएम आनी मिटींग घेवन तेचेर डिसायड केल्लें आहा इल्लोसो टायम ताका गेला आसतलो बट सिरियसली वी आर टेकिंग इट अप म्हाजे सुद्दां अंडर चार्ज पावर मिटींग जालें आमी डिफरंट खंयचे आहा तेजे कंपनी कडल्यान प्रेजेंटेशन घेतला इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आमचे ऑनरेबल स्पिकरान सुद्दां एक पार्टी खंयची तरी म्हाका सांगलेलें आमी एक प्रेजेंटेशन पळयलां आनी वी आर वर्किंग ऑन इट समथींग वील कम अप आमी जाता तितल्या बेगीन संसदाचेर क्लियर करपाक प्रयत्न करता Speaker sir, we have मान्य always प्रताप supported- सिंग राणे we have एकच always मिनिट supported तांकां एक the government. ऑपॉर्च्युनिटी दियात उलोवपाक एक मिनिट उलया तुम्ही मान्य सभासद बसून घ्यात Mr. Speaker, sir, येस एक मिनिट सांगात Goa is a touristic state. God has blessed us with a good environment. We cannot allow this garbage, especially plastics, which don't degrade. Others is biodegradable. Because of the heavy monsoons, things degrade. We must, I request the government, please go and see the plants at Hong Kong or any big city where there are modern plants to deal with this garbage. And they use them for making roads, etc. Kindly see that and spend some money on getting rid of this garbage. We are a touristic state. If you want to see that the state has to come up, kindly see that the garbage is removed and you can put the big bins for all over the state and they are collected and treated. This is in all the modern cities. Let us not stay behind. Please spend money on a plant that will take care of garbage in the state. Only one plant can look after the whole thing. एकच मिनिट एकच श्री चर्चिल आलेमोराव एकच मिनिट वांगडाच दिवनी आन्सर ताका या श्री चर्चिल आलेमो एक मिनिट वांगडाच सांगता यू गो थ्रू इट डी श्री चर्चिल आलेमो सर हे गार्बेज प्लांटा लागून
भायल गांवांत कितल्यो ट्रीप जाल्याय ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर राणी म्हणटा आनी कोण वचता आनी कोण जाणा आनी कोण नाका कितले पाटी मारयाची मी ट्रीप सर बाब विजय सरदेसाय टाउन प्लॅन मिनिस्टर सांगता सारखे 25% काल म्हणतो एक महिन्यात 2 महिन्यांक एक वर्साक 4 महिन्यांक एक तरी 10% तर एक महिन्याक घाल जाल्यार माय म्हळ्यार काबार मरते अन्य सभासद मागलो ती मातशें तुका दिसता कितें की काडलें आनी आमी सोडलें काडलें आनी सोडपाचो इशू न्ही पळय पावसान तें आमी मायनींग ऑफ डंप म्हणटा तें करूंक मेळना जेन्ना सुरवात जालें तेन्ना आमी पळयलें की आमी काडला तो हो दोंगर नवो दोंगर आयलो म्हण थंय नवो दोंगर कित्याक आयलो कित्याक जो प्लांट चलयता तो थंय कांय करना तो काडटा आनी डायरेक्ट थंय डंप करता सो हाजेर आमी गव्हर्मेंटाचो पयसो वेस्ट जाता सो एक की आमी तो कन्सायनर जो आहा ताजे कडेन आमी वील हॅव टू मीट समथींग एंड कम विथ अ टेक्नॉलॉजी सोल्युशन इट इज नॉट दॅट वी हॅव निग्लेक्टेड इट इज अ प्रायोरिटी फोकस एरिया फॉर अस Where is the technology? एक मिनिट What is the technology? Where is the अन्य सभासद बसात technology? श्री चेचल आलेमाव सांगा तुम्ही 1 मिनिट मान्य मंत्री बसात श्री चेचल आलेमाव उलोवने हे हावजांत आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान नांव काडलें आंतोन गांवकार तो बाळ आसलो हिंगा मेली ह्या संसदेक लागून मनीस मोहन वयर गेले अजून जायना आज बार तेज बार नांव येयली हिंगा हांव कितें म्हणटा जेन्ना आज ऑनरेबल मिनिस्टर विजयन सरदेसान सांगला त्या प्रमाणे हांव मागता तुमचे कडेन डेली बॉम्ब मारप लोकांक दाखोवप सारकें ना बोवाळ मारप तुमी बोवाळ मारप सारकें ना ही बेगीन जात तितल्या बेगीन काडून क्लियर करप ओके म्हाका दिसता आमी No, Speaker sir. एक Where is मिनिट, the एक मिनिट. technology? मंत्री, तुम्ही Let उत्तर दिया. honorable minister 1 मिनिट sit तुम्ही with बसात him and tell us whether you तुम्ही got a बसात. technology. Right now, the smell, the stink is एक मिनिट. horrible. We can't live there. I live अन्य 8 सभासद kilometers तुम्ही away. बसात Still, नाही. I am getting the stink there. तुम्ही He must be बसल्या उपरांत getting the उत्तर stink मेळटलें. there. उत्तर मेळना. तुम्ही बसात मान्य मंत्री जशें ऑनरेबल आमचे सिनियर लिडर राणेन सांगला त्या प्रमाणे हांव सांगता की टॅक्नॉलॉजी ऑलमोस्ट फायनल जाल्ली आसा आनी आमी वेर्ना सायट आयडेंटिफाय करपाक म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो पयल्लो आसा रिक्वायरमेंट इज अबाउट 1 lakh ते आनी इवन काकोड्या आमचें काम चालू आहा तेन्ना म्हाजे परत रिपिटेडली हांव सांगता की परत आनी एक ऑलरेडी चालू जाला असो विशय आसतना हो विशय आयज व्हडलो वाजोवपाची गरज ना आमी एश्युरन्स दिला आमचो ऑनरेबल विजय सरदेसायान म्हटला की ताकाय बीन तेची कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा ही इज कन्सर्न अबाउट द मॅटर अँड वील ट्राय टू क्लियर इट आउट ओके Speaker sir, we didn't get a Magadisa. reply. When the new technology will minute. be used, when the plant will start, and when they will stop this stink, this stink which is a health hazard. And I didn't get a reply to my sub question D. आमी जागो मागला आमचोच जागो तो कोमदादीचो गव्हर्मेंटान वयला आवर पंचायत वॉन्ट्स टू डू समथिंग देयर 1 मिनिट तुम्ही आणि कितें क्लॅरिफिकेशन दिता हेजेर एक म्हयन्या भितून कन्सर्न एमएलए आहा तांच्या वांगडा एक मिटींग घेता मिटींग या फायनलायज रायट दॅट इज ट्रू बऱ्या तुमकां afयतले ते तो वेर्ना प्रॉपर्टी पळय आहा ताका प्रायोरिटी दी फास्ट माननीय मंत्र्यांनी सांगला कन्सर्न एमएलए ते सगळ्यांक afयतात तांची मिटींग कंडक्ट करता आनी ताचेर सोल्युशन काडटले बरोबर मान्य मंत्री आमी फुडल्या प्रश्नाकडे वचूया पोस्टपोन क्वेश्चन ई श्री चंद्रकांत कवळेकर स्पीकर सर postpone LOQ number 6A. MA2. Recruitment. आन्सर एज पर सर्क्युलेशन स्पीकर सर हो एक क्वेश्चन तसोच त्या टायमार विचारलो म्हणून आतां परत हांवें माननीय मंत्र्याक नदरी हाडून दिवंक सोदता की तुमी ME2 जे इंजिनियर आसपा जाय जे क्लास B ह्या मुन्सिपालिटीनी कितले मुन्सिपालिटी आसा आनी कितले कडेन दिला म्हणून विचारला तुमकां हांवें तातूंत म्हाका म्हापसा बिचोली पोंडा कुरचोऱ्या आनी कुंकली म्हणला हेच्या भायर आनी मुन्सिपालिटीत ना जे B आसात आनी तांकां आसा जाल्यार ME2 कित्याक दिला स्पीकर सर म्हाका खबर आसा ते प्रमाणे
थोडेशे सगळ्या म्युन्सिपाल्टींक इंजिनियर्स जाय तितले सफिशियंट ना आणि आता सध्या लेटस्ट आमच्या प्रपोजला प्रमाणे DMA कडल्यान एक प्रपोजल गव्हर्मेंटाक गेला एक फावटी वचून परतून प्रपोजल येयला आणि वी आर आस्किंग फॉर सम इंजिनियर्स विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ द ओवरऑल सगळ्या म्युन्सिपाल्टीचे उलयता तेतून इवन सगळे म्युन्सिपाल्टी जे कवर करूंक ना ते सगळ्यांचे आसा आणि विदीन फ्यू डेज जे इंजिनियर्स जाय आमी घेवपाचे तयारीन आहा न्ही MA तुमी टू घेता आसतना कशें घेता म्हणजे तुमी क्रिएट कोण करता क्रिएट करचे पडटा की डायरेक्ट बी आसा थंय तुमी दितले आतां शॉर्टेज आसा म्हणून शॉर्टेज आसा आमी प्रपोजल सरकाराक घातला आणि मागीर क्रिएट जातले क्रिएशन जातकूच आमकां पोस्ट मेळटले स्पीकर सर हांव माननीय मंत्र्याक कितें विचारलें हांव परत सांगता तुमी नवे आसात म्हणटकीर हांव तुमकां तशें म्हणना पूण रिप्लाय तुमचे पळयात हांवें विचारला वेदर द म्युन्सिपालिटीज ऑफ ग्रेड B आर एलिजिबल फॉर म्युन्सिपल इंजिनियर ऑफ ग्रेड ME2 ME3 इफ सो रिजन फॉर नॉन अप्रुवल सँक्शन ऑफ सेट पोस्ट in Kepe municipality till date and reason for non-filling of the post if vacant till date. Mak reply dila, as of now, the post as required by municipalities were created by ULB themselves. ULB म्हणजे urban local bodies. Create कोणी करप ही रिप्लाय सारकी आहा नाही म्युन्सिपाल्टी ULBन आपले रिक्वायरमेंट दिवप आसता मागीर DMA कडल्यान प्रपोजल सरकाराक वयता प्रपोजल जातले आणि सँक्शन क्रिएट कोणी करप म्युन्सिपाल्टीनी प्रपोजल दिलो आपल्या जाय म्हणून आपल्या ME2 जाय म्हणलो DMA कडेन धाडलो क्रिएट कोणी करप सरकाराक वयता न्ही क्रिएशन ओके न्ही म्युन्सिपाल्टी हॅज टू पुट दॅट डिमांड म्युन्सिपाल्टीन डिमांड घातल्या उपरांत आमी प्रपोजल घालता आसा हे एक आनी दोन फावटी न्हू कितली फावटी तरी डिमांड येयला रेजोल्युशन घेवन धाडला पूण तरीकून तेजेर कांयच केलें ना तुमी आतां पयली रिप्लाय दिली सारकी आहा पोस्ट शॉर्टेज आहा पूण हांव कितें म्हणटा रिप्लाय येता अशें म्हणटा की म्युन्सिपाल्टीनी क्रिएट करप म्हणून लोकल बॉडीन क्रिएट करप नासता लोकल बॉडीन मागप आसता रेजोल्युशन घेवन DMA कडेन DMA पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्यान ते क्रिएट करून घेवप लोकल बॉडी क्रिएट करपाक जाय म्हणना हांव क्रिएट करूंकच शकना लोकल बॉडीन मागप तूं सांगला तशें रिप्लाय चुकल्या तुमची ओके रिप्लायन तशें आसा म्हळ्यार तुमी केपें हांव इतलेंच म्हणटा तुमी शॉर्टेज म्हणून मानतात पूण जाता तितले बेगीन करात हांव कित्या खातीर म्हणटा हें ओदो हांवें फीश मार्केटाचो प्रश्न काडलो अशेंच जेन्ना इंजिनियर नासले कारणांनी डिले जाता हे पयली स्टेज दुसरे खंयचे म्युन्सिपाल्टी वयची पडटा कुंकळे वचपा पडटा आनी खंय वचपा पडटा तेजे उपरांतची स्टेज अशी येता की तुमकां आनी एक रिजन सांगला तें प्रोजेक्ट डिले जातात केपेचो प्रोजेक्ट फीश मार्केट 96 लोकांक आमी शिफ्ट केलात रिहॅबिलेट केलात सगळे ह्या कारणां लागून डिले जाल्लो आसा तेन्ना तुमी आतां तो टेंडर जाल्लो जाता तितलो बेगीन करा दुसरो आतां जाता तितलो बेगीन क्रिएट करून आमकां इंजिनियर दियात ME2 दियात नाही तू पोस्ट ज्युनियर इंजिनियरचे जाय ते सगळ्या खातीर नॉट ओन्ली केपें म्युन्सिपाल्टी सगळ्या म्युन्सिपाल्टीचे आमी करून घातलेले आसा सरकाराक गेला एकदा फायल येयली परत एकदा क्लियर जाल्या उपरांत सगळे इंजिनियर्स घेतले वयतले थँक्यू श्री दिगंबर कामत म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर्स पळय आसा डेली वेजीसेर सगळ्या म्युन्सिपाल्टीक 2018 आमी प्रश्न विचारिल्लो हांगा द चीफ मिनिस्टर इंटरवेन दॅट टायम एंड ही एश्युअर्ड दॅट टुडे ओनली आय हॅव क्लियर्ड द फायल फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ ऑल दीज एम्प्लॉईज हू हॅव वर्क फॉर मेनी इयर्स मागीर लक्षांत आयलें की एक कमिटी अपॉयंट केल्या 3 जाणांची कोणाची आस्किंग दॅम टू गेट आतां मडगांव म्युन्सिपाल्टीची 60 काय 70 नांवां रेग्युलरायज करपा खातीर धाडल्यार 2-3 वर्सां जालीं तुजी कमिटी फॉर्म करतकीर म्हाका दिसता 1 वर्स मायज जालें अजून पर्यंत एका लेबराक ते रेग्युलरायज करना तुजी कमिटी मेळटा फक्त मिटींग जाता आनी पोस्टपोन जाता मदीं मेंबर कोण ट्रान्सफर जाता तूं मातसो विल यू इंटरवेन अँड सी दॅट विदीन 1 मंथ दीज पीपल आर तांचे नाल्यार मागीर कितें फायदो आसता 5 वर्सांनी बी रेग्युलरायज केलें कमिटीन 5 वर्सां वयर जे लोक आसा तांकां रेग्युलरायज करचे म्हणून ते कमिटी हें केल्ली आहा ते प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीचे चालू आसा आमकां ते येवंक ना येयल्या नंतर ना हांव म्हजो म्हणणें कितें ती कमिटी पळय आसा तुजी त्या कमिटीक टायम बाउंड प्रोग्राम दिया मरे त्या कमिटीक कांयच करना मडगांव म्युन्सिपाल्टीन रेजोल्युशन घेवन धाडल्यार कितलो 2-3 वर्सां जालीं आतां नवी म्युन्सिपाल्टी येतकीर सगळ्यांत पयलीं आमी तांकां डेली वेजीसेचेर तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून नांवां धाडलीं 60 काय 70 नांवां आसा पूण तुमचें तें वचून डिसिजन जायना कमिटीचें डिसिजन जायना पण कितें फायदो तो करून आनी हावसान एश्योरन्स दिलें म्हाका की विदीन 6 मंथ्स वी वील सी दॅट ऑल द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व हांव मडगांवचेंच म्हणना सगळ्या म्युन्सिपाल्टीचें आसतलें तुजे म्युन्सिपाल्टी सुद्दां लागू आसतलें तें कॅन यू इंटरवेन अँड सी दॅट दीज कमिटीज टेक्स अ डिसिजन विदीन नेक्स्ट 15 days जाता तितले बेगी ह्या विशयाचेर हांव लक्ष घालता आनी क्लियर करता फलेरो तुमकां कितें विचारपा जाय आता ते म्हणटा की ते इंजिनियर रिक्रूट करतले म्हणून
आमकडे गव्हर्मेंटान जायतीं डिपार्टमेंट आहाय इंजिनियर बेकार पगार घेताय. One is water resource department. So you request the water resource minister. For example, we have got the command area development authority in Point of order. in Salsit. आमचे इंजिनियर बेकार ना कोण सांगता बेकार आसा म्हणून? सांगता. I will tell खंय you. म्हाका प्रूव करून दी. Speaker sir, I गेल the but question विचारले. Under CADA of Salauli project, CADA means Command Area Development Authority. Itle kotyani square meter were supposed to be irrigated. We had even earmarked land for our farmers. Not even 1 square meter of the land which was converted. And it cost government nearly... regarding question staff challa municipality ni. Toto, engineering staff. So, About आमची CADA एरिया तुम्ही जी हा पावले. काडा तिंगा कांयच चलना इंजिनियर बेकार आहाय सो तांकां केन्ना तिंगा धाडपा जाताय न्हू. सभापती महाशय, मान्य सभासद बसून घ्यात. मान्य मंत्री. एक म्हणजे आमचे कडेन इंजिनियर कमी आसात. इतके आसून आमी कोणाकोणाची जी जी पुराय आसा ती कामां करीत आसता. अशा तरेची जी आरोप केले वयता हे धादान तो खोटे आरोप आसा. नो स्पीकर सर, I had समज asked दिवची question. अशा त्या खात्याचे ते Under मंत्री असतात. CADA, तुम्ही त्यांना सबमिट करत Command मागे. Area Development Authority, not even 1 square meter is irrigated today. ओके मान्य श्री चर्चिल आलेमो. And government has spent nearly 10,000 rupees एक मिनिट to create बसून a घ्या. potential of irrigating 1 तुम्ही वेगळो square प्रश्न meter. घाला तांचेर. सर ही पळय कमिटी केल्ली 5 वर्सां जाले म्हणटकूच फिक्स करपाक खंयच्या डिपार्टमेंट आख्खो गोंयांत सगळो लोक हेपी आसलो. आतां 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने 6 म्हयने 7 12 म्हयने जाले कमिटी टायम मेळना. कितें जाल्यार बेगीन फास्ट करपा जाय. कित्याक उतर दिलें म्हणटकीर हावजान तें करून दाखोवपा जाय. नाजाल्यार वालोर ना तेका. सो हांव मागतां जे पळय लोक इतलो रावता 5 वर्सां जालीं तेका आपल्या केदो काय फिक्स करतले म्हूण तें करून दिया तुमी. तेन्ना हे हावजा उतर आमी मानून घेतले. अदरवायज हें सगळें सारकें ना. मान्य मंत्री. स्पीकर सर हांव रिपिटेडली सांगला कमिटीचेर परत तेंच्या हेचेर सांगला की कमिटी बरोबर हांव बसता उलयता जाता तितले बेगीन ते क्लियर करता. श्री आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया. तारांकीत प्रश्न आयचो एक श्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस आणि श्री चंद्रकांत कवळेकर. फिलिप नेरी प्रश्न विचारात. Speaker sir, this is collaborated together with Mr. Digambar Kamath, Wilfred D'Souza 1A. 1A is postponed. Postponed झालो. पोस्टपोन केला. Okay, so I would like to Sorry, sir. ask LAQ number 1B. 1B. Which 1B. Because this is the questions. 1B. बसा बसा तुम्ही बसा एक मिनिट विचारलो त्यांच्याने. Shavati Masha, answer as per printed sheet placed on the table of the House. ओके. Because this is the question regarding Margaon Kepe Road. We normally call Margaon Kepe Road. But as per the reply given here, it is road from Margaon to Kurchore, MDR 40. But if you go to see Speaker sir, the reply, आमच्या मडगांवचे आमदार म्हणटा आपल्याक लागना तो, this MDR 40. But it starts from Naveli constituency, where the place called Rabafond to Kepe. Rabanfond. It's because the last time we have debated in this house through a calling attention moved by Chandrakant Kavlekar and all others. And we sought the assurance from the government and from the Honorable Minister. And I was on the record saying that in spite of preparing separate estimate according to the constituency jurisdiction, it is better for a government to take up this work on priority through departmental priority. This was my request. But still, Speaker sir, it is useless debating on that subject earlier. But here today, we are on the same subject wherein we are not happy with the reply. And it is said from from Tiramod to Kurchore, it is completed by hot mixing. What about the constituencies represented by the opposition MLAs? Right from Naveli, Veli constituency, Kunkoli and Kepe. Kepe, you said there are 2 tenders. Already administrative approval has been given, awaiting for expenditure sanction.
So what about the constituencies which are left out for preparing estimate, and tell me the estimate prepared in this Naveli, Veli and Kunkoli? स्वाती माशे हो जो MDR 40 आसा स्टार्ट्स फ्रॉम कुडचडे एंड्स इन रावळफोंड मडगांव. हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीत लागता मडगांव, त्यानंतर नावेली, कुंकोळी, वेळी, केपें आनी कुडचडे. म्हजे रिक्वेस्ट आशिल्लो त्या वेळार, आतांय रिक्वेस्ट आसा, दिस इज अ बिजी रोड आनी ह्या खातीर एक्विशनाची गरज आसा. आमी जर एक्विशन केलें हाका आनी 18 मिटर रोड केलो जाल्यार म्हाका दिसता कितलींशींच घरां थंय प्रॉब्लेम येता. हो एक प्रॉब्लेम आसा. नंबर 2, केपें बाजारां पावले नंतर टोटल कंजेशन जाता. हो केपें बाजारांतल्यान वता. सो केपें बाजारांत आमकां बायपास काडचो पडटलो. हो दुसरी गोश्ट आसा. आनी तिसरी गोश्ट आसा ती आसा तो रस्तो हॉटमिक्स करून हे करपाचो. ताचे एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल 11/7/2018 दिला. म्हणजे जो प्रश्न आमी हांगा काडला ताची इमिजिएट 11/7/2018 एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिला. एक्सपेंडिचर सँक्शन जाला 333 लाखाचे आनी त्यानंतर 303 लाखाचे परत एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल चालू जाला. तुका एनेक्शन दिला पळय तातूंत आसा. आनी त्यानंतर उरिल्ले जे आसा तेही हॉटमिक्स घेतला. पूण हॉटमिक्स केलो जाल्यार सुद्दां तो 5.5 ते 7.5 मिटरूच रोड जातलो. हॉटमिक्स करपाक कांय न्हय. हॉटमिक्स म्हजे हातूंत आशिल्लें की रावळफोंड जंक्शन आसा, इट इज सो बिजी जंक्शन बिकॉज रेल्वे स्टेशन ताजे पसून जस्ट 200 मिटराचेर आसा. आनी त्या खातीर थंय एक फ्लायओवर घालपाक जाता. वी हॅव डिस्कस अलॉंग विथ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर एंड ऑल्सो मिनिस्टर, आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर म्हणजे थंयचो आमदार. आनी हे सगळो रिअलायन करून हो रोड जो आसा तो रिअलायन करून बरो रोड, म्हणजे बाकीचे कशे आमी आतां फॉर एग्जाम्पल बोरीम टू राय वी हॅव रिअलायन फूल रोड सेम टायप आशिल्लो तसो रोड जावपाक जाय हो. आनी इज अ बिजी रोड. हॉटमिक्स घातले म्हणून जालना. आनी त्या खातीर तुमची मदत जर मेळत म्हाका 18 मिटर रोड तुमी जर म्हाका एक्विशन करपाक दिता, आय एम रेडी. Next 10 days I will start my work. Speaker sir, realign करूया, improve करूया, सगळे upgrade करूया. But परिस्थिती आत पडे आहा रोड स्पीकर सर त्या रोडाची. It's very bad. So try to improve the riding quality of the existing road, Speaker sir. So हेजेर तू कितें सांगता मंत्री Speaker साहेब? sir, हांवें सांगलां रायडिंग क्वालिटीची टेंडरां काडल्या. वी वील स्टार्ट विदीन 1 month. हें काम कंप्लीट करपाचो म्हजो इरादो आसा. हांवेंच तुमच्या नोटिसी हाडिल्लो फाटल्या फावटी की हे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता, कोणूच प्रायोरिटी लेटर दिना म्हणून आमी आमची डिपार्टमेंट प्रायोरिटी घेवन हे मुखार व्हेला. दुसरी गजाल, एकूच म्हाका प्रायोरिटी लेटर दिलें कुडचडेच्या आमदारान, त्या खातीर ताजो 4 लेन रोड जालो. आनी म्हजी तुमकां रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग गूड रायडिंग क्वालिटी करुयात. लेट अस मेक दीस 4 लेन. तुम्ही अलायनमेंट म्हाका दिया, हांव जाय जाल्यार बसता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. कारण ताजो एक प्रश्न आसा, पीपल आर चांदोरचे लोक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक मेळटा, म्हाकाय मेळटा. कारण तांचो SH8 जो आसा ताजे विशीं प्रॉब्लेम आसा. हे दोनूय रोड कनेक्टेड आसा. पार्लर दोनूय रोड पार्लर आसा, चांदोरचो आनी हो. आनी ह्या दोनूय हेंचेर म्हाका दिसता 4 लेन इज द बेस्ट हे. Sri Eugene Falero. Theoretical discussion चड जाता, प्रॅक्टिकल कांय ना. ह्यो ज्यो काणयो तुमी सांगताय की वी हॅव टेंडर्ड इट, आय एम टेलिंग यू नाव, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. आमच्या नावेली मतदारसंघात रायट फ्रॉम मारगांव to the end of Naveling constituency, we have got already 4-lane road with a beautiful divider in the middle. पूण हांवेंच केला. हय ना आतां केलें ना तें पयलीं केल्लें. आतां केलें ना. आतां तुमी कितें केलें तें सांगता हांव. तुमी थिंगा कोण जायका, कोण लुईस बर्जर, कोण सीवरेज कॉर्पोरेशन आनी कोण हाडले, कोट्यांचे कोटी रुपया मोडले तुमी. दुबाव ना. बिकॉज आमी वेगळो विशय डिस्कस करता. वी आर आय एम टॉकिंग अबाउट अ रोड स्पीकर सर. 40 वी आर डिस्कसिंग MDR 40. ताजो क्वेश्चन आसा हाजे नंतर. सेम
तुझो क्वेश्चन हाजे नंतर असा सगळं हाजेरूच तू No, 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 उलयता, तो काड तू मागीर. You be specific on the same road. On a specific subject about this road. Now, what the MDR government from has Margao done to is- Ravanfond. Yeah, Margao to Ravanfond. The government has cut the road deep, and the asphalt of the existing road is so much because asphalting again and again it has become so thick. So they have cut a piece of cake like, and now they have put the underground sewerage pipes, and they have put a very thin layer like butter asphalt there. So every time a vehicle goes, it goes inside. Now, the asphalt, original asphalt is so much, nearly 1 foot. स्पीकर सर हांवें परत हांव रिपीट करता अननेसरी आमी टायम वेस्ट करता ताजो प्रश्न आसा हाजे नंतर लेट हिम रेज द क्वेश्चन No, that I will raise again. But this is regarding this minute, road, एक Speaker minute. sir. Let Minister complete. Road is in a pathetic condition. 40 विशयी उलोवचें आनी ताणें म्हणलां की हेजेर आमी इश्यू गेले ना म्हूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 2 मिटींग गेल्ली आनी तुमी 3 मिटींग तिसरी मिटींग तुमी घेतली and we had raised this about this road. So you all said you give the roads of your internal constituency. These roads, which are major roads, we will do it. But nothing is happening. Crores are spent to break the road, to destroy the road. Finally, whether this sewerage will see the light of the day, I don't know. But right now, people are suffering. So many accidents have taken place. So many people have died. There have been so many accidents. The question is whether your department officers, engineers are working, why the tenders are not given, why the work orders are not given, why the work has not started. This is what we want to know. एक मिनिट बसत मान्य मंत्री तुमका कितें सांगपाचें हाजेर हांवें सांगलें एक टेंडर 11/7/2018 एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिला 20/7/2018 दिला हातूंत ते सगळे आसा आनी त्या नंतर जो अलायनमेंट आमी फायनल करपाक सोदता इन्क्लुडींग ऑल ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांच्या आमदारांक घेवन आनी तांचे लोकल बॉडीज आसा तांकां घेवन आमी हो 4 लेन करपाचें आमच्या मनांत आसा केपें कितें करपाचें ते केपेचे आमदार ताणें काडला तो कांय उलोवना भलतेच उलयता कित्याक ताणें हो क्वेश्चन काडला कित्याचेर? ताणें ताका इम्पॉर्टंट आसा हो प्रश्न केपेच्या म्युन्सिपाल्टी कडच्यान वता आनी केपे कितें करपाक जाय हेंय ताणें हेल्प करपाक जाय ह्या हितून तेन्नाच हें काम जावंक शकता स्पीकर सर हांव मागीर उलयतलो आमचो क्लेफास उलयलो उपरांत उलयतलो पूण Speaker, sir. माननीय मंत्र्यांनी So reply ना. ना 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 तांच्यांनी सांगला ताणें सांगिल्लें आमकां 25 तुमचे कोटी दोन टेंडर केन्ना तरी 18/7 म्हटलं तेंच्यांनी सर So he is talking of some administrative approval, this approval, that Of the approval. same road, no? Minister, you are talking? When the work will start, when एक you minute. will give the work order. स्पीकर सर एक मिनिट क्लफासाचो प्रश्न आसा आनी तुगेले इंजिनियर काम कित्याक कोना एक मिनिट बसात People in Akembash are suffering there. स्पीकर सर मिनिस्टरांनी नांव घेतलें म्हणून सांगता तुमकां एकच म्हाका विचारपा जाय की हावजाक जेन्ना रेज्युलेशन प्रायवेट मेंबर डे आसता तेन्ना रेज्युलेशन पास करतात आनी 5 आमदार तेजेर सायन मारतात हावज युनेनिमसली तो रेज्युलेशन एडॉप्ट करता पास करता तुमी रिप्लाय दिता आनी मागीर कितें करप आतां केप्या पुरती तुमी आमी 2 टेंडर तुमी काडलात काराळे टू त्या म्हजी ज्युडिक्शन जाला पूण केप्या वयतलो जाल्यार रावंड फोंड टू काराळे तो रोड म्हाकाय लागता केपेचो म्हजो जाला पूण हेजो अर्थ आमकां सगळो जायी मडगांव सावन केपें वचप पर्यंत जायी आनी रेज्युलेशन तुमी पास केल्लें आसा हावजांक रेज्युलेशन हांव कितें उलयलें तें तुवें आयकुना तूं कितें तरी करतालो एक मिनिट मान्य सभासद तुम्ही बसून घ्यात कशें? तुम्ही मान्य ऐकात माननीय ऑपोजिशन एक मिनिट. लिडरान हांव कितें उलयता तें आयकुना बसात तुम्ही एकदा तुम्ही तांकां स्पेसिफीक सांगात सारकें खंयचो रस्तो तो रावळ फोंड टू केपें तिळामळ हो जो रोड आसा 40 MDR ताचें टेंडरींग प्रोसेस जाल्लें आसा एक्सपेंडिचर सँक्शनां फायल आयक मरे म्हणजे तूं बस आतां हांव उलयतां मरे हांव तूं उलयताना हांव उलयनाशिल्लें सो एक्सपेंडिचर सँक्शनां फायल केल्या एक्सपेंडिचर सँक्शन आयले बरोबर 8 दिसांत काम चालू जातलें त्या नंतर जो प्रश्न हांवें मांडला की सगळ्या आमदारांनी हाका सहकार्य करपाचें आसा सगळ्यांचे सहकार्य आनी 4 लेन रोड करतलो जाल्यार केपें बायपास कसो काडपाचो हाजे विशीं तुजे कडेन डिस्कशन करपाक जाय म्हटलां हांवें आं बरें ओके ओके हो रस्तो काडपाक जाय आनी ताचे बरोबर बायपास चांदर लागून SH8 प्रॉब्लेम आसा तोय सॉर्ट आवट करपाक जाय ताकाय काही आमदार लागता आनी ते बसून सगळे सॉर्ट आवट करून हो रस्तो घेवया श्री क्लेफास डायस माने वदळच्यान तो इन क्लेफास डायस एकच मिनिट sir. प्लीज
Budget provision is there for these new roads. There are. Have you made budget provision in this budget? Yes, I have made a provision for this particular. How many work. crores? It is almost say about 2,100 crores overall. From that, salary and this will come to around 1,600 crores. Sri Clifford Reyes. Okay, sir. मारगांव केपें एक मिनिट. मारगांव केपें रोड म्हणटाय तो एकदम हा बिजी रोड हजारांनी गाडी तेजेर वयताय सगळ्यांक खबर आसा आनी जेन्ना गेले ते जुलयाक लास्ट असेंब्ली एका सीएमान आनी तुवें ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलोलें हो 5 MLA आमकां लागताय तो बारबर एक इस्टिमेट करून टेंडर करून तेजो काम स्टार्ट करता म्हूण जेन्ना हावजान सांगिल्लें एश्युरन्स दिलें पूण मागीर तुवें एक मिटींग घेतली एक म्हयन्यान तुवें PWD मिनिस्टर तुवें मिटींग घेयली आमगे सगळे 5 MLA घेवन आनी जेन्ना आज पासून टेंडर तेजो जालो स्पीकर सर हांयसर सो दिता मिनिस्टराक जे मिनिस्टरान म्हळ्यार आतां प्रायोरिटी एकल्यानी निलेश काब्राल दिली म्हूण पूण आमी प्रायोरिटी दिल्या सर आमी दिल्या आनी आतां पेपराचेर तुवें पळय म्हळ्यार हिंगा कोणें MLAन इंट्रस्ट घेयला म्हूण आम दिला जाल्यार आमी इंट्रस्ट कित्याक घेयला आमकां जाय न्हू हजारान लोक थिंग वयता लोक एक्सिडेंट जाता व्हेरी बिजी रोड मारगांव केपें रोड हें म्हाका दूख जालें स्पीकर सर कित्याक तुवें हेजेर ओपनली सांगिल्लें कोणें MLAन हें घेयला म्हूण इनिशिएट घेयला म्हूण हेजेर आमी मरे दिलां हे कोरोस पयलीं दिलें तुका प्रायोरिटी आनी हो बिजी रोड हो जावपा जाय सर हांव रिक्वेस्ट कोता तो तुवें बेगीन हॉटमिस बसून घ्या, ते उलयता न्ही. आतां करा फास्ट. एक मिनिट. श्री दिगंबर कामत लास्ट हय तुम्ही वांगडा एकदा मडगांव केपें रोड जरी नांव मडगांव केपें रोड असलें मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक रावणफोंड जें जंक्शन आसा थंयच्यान तो स्टार्ट जाता Railway station that already is tendered work order is given so that problem is not there. ना एक प्रॉब्लेम थंय कितें आसा थंय एक रेल्वेचो पयलीं ओवरब्रिज बांदिल्लो आसा पळय रेल्वेचे वयर जो गेल्ले खेपे वी हॅड शोन यू थंय बॉटलनेक जाता थंय जितलें पळय इस्टर्न बायपासा वेल्यान रोड येता तो थंय तुका इट गेट स्टक इट बिकम्स ए बॉटलनेक देर आतां यू हॅड सजेस्टेड दॅट यू आर प्लॅनिंग टू हॅव सम फ्लायओवर देर तो जाता तितल्या बेगीन यू मस्ट स्टार्ट मेकिंग सर्वे कारण आय हॅव स्पोकन टू द CMD ऑफ कोकण रेल्वे पयर आयलो तेन्ना दे हॅव ऑल्सो वॉलंटियर दे ऑल्सो वॉन्ट इट बिकॉज तांचें ट्राफीक रेल्वेंतल्यान खूब येता सो दे हॅव सेड दॅट दे आर विलींग तांचे वयर समज जागो तांचो आसा थंय तांचे वयल्यान काडपाक जाय जाल्यार दे आर ऑल्सो विलींग टू कोऑपरेट पण तुमच्या लेवलाचेर मातशें थंय सर्वे बेगीन जावन एटलीस्ट अलायनमेंट बी तरी फायनलायज करता दिस इज माय रिक्वेस्ट Sabhadip Vashay, the question raised on MDR 40, there are two issues. One is whatever potholes are to be removed, we will remove. Hot mixings will be done in next 1 month. We will start. I can't say that it will be completed. Next 1 month is important. But next 1 month, we will see that this particular work will start. Number two, the alignment we have to finalize for a 4-laning of road which passes through Kepe municipality area. Either we should have bypass. It is also decided in one of the meeting along with the town and country planning ministers that we should have Rawalford flyover, then also Mr. MLA Madgaon Digambar Kamath was there. Then also on Kurtarim Road, we should have one underpass. Then at Anlem Junction, that was also decided and we are working on the same. In next 6 months, I will see that this will be come in for the execution for tendering process. Mr. माझ्या बिफोर मॉन्सून आमकां हॉटमिस घालून पळोवन दी स्पीकर सर आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्री विल्फ्रेड डिसा. Same, how to best question. विल्फ्रेड डिसा. Sir, I may be permitted to ask LQ number 2A. Samadhi Vashay, answer as per printed sheets. Sir, my question is whether any proposed diversion plan is prepared by the contractor or PWD and feasibility study conducted. And the answer is the proposal is under consideration of government and decision is awaited. Speaker sir, a contract आमगे Zuari bridge हेजेर एक clause आहा diversion road shall be provided as per provisions
clause 9.9 of the manual. The land for the diversion roads will be made available by the authority and the detailed layout of the diversion roads will be made available within 90 days. Speaker sir, एक कॉन्ट्रॅक्टरा ऑर्डर दिला एवढेच वर्ष जाली आणि विदीन 90 days वो रोड दाखोवपा जाय आसलो आज देखून तो कित्याक दाखलो हांव मातशें जुवारी ब्रिज हो नॅशनल हायवे मार्फत गोवा PWD एक्झिक्यूट करता हो जो थर्ड जो पर्टिक्युलर रोड तो म्हणटा तो कोर्तालीम टू वेर्णा आणि हाका कोर्तालीम टू वेर्णा काम करता आसतना स्पेशली तो जो स्ट्रेच आसा जो हो कोट करता त्या स्ट्रेचाक पयलीं रिक्वेस्ट आयिल्लो की आमची घरां सांबाळा म्हणून आनी ती घरां सांबाळपा खातीर हे सगळे प्रॉब्लेम थंय जाल्या जवळ जवळ 52 घरां स्लॅब आशिल्ली वतली आशिल्ली जाल्यार आमी जर ते करूं नाशिल्ले 2 रिक्वेस्ट त्या वेळार आयिल्ले आनी 2 रिक्वेस्टा लागून गोवा इज द ओनली स्टेट परमिटेड बाय MOST MORTH मिनिस्ट्री टू एक्वायर 30 meter width of the land. खंयच ना अजून वचून 45 केरळाक दिल्ली ती सुद्दां विथड्रॉ केली तांणी कारण काही गोष्टी 4 lane 6 lane 8 lane रोड्स करता आसतना करपाक जाय म्हणजे सर्वीस रोड आसपाक जाय आनी हांगा 30 मिटरान घेतिल्ल्या कारणान आमचो जो वयल्यान फ्लायओव्हर वता तो 28 meter आसा आतां 28 meter घेतल्या नंतर स्पेस उरलो खंय बरें त्या फ्लायओव्हराची प्रॉब्लेम सांग तुमकां ताका पियर कॅप आसता आनी ताजे वयर स्पायन आनी विन्स आसता आनी ती जवळ जवळ 28 जाता आतां तें काम करता आसतना दोनूय सायडीन एट ए टायम करचें पडटा म्हणजे रायट सायड ऑफ द आनी ताज्या पोंच्यान आमचो सर्वीस रोड वता तसोच आमी आनी एक कडेन आतां हाजे मुखार गेला तो खोर्ले होच प्रॉब्लेम जाता आमचो आतां जो अलायनमेंट जाता तो हे दोन प्रॉब्लेम्स आमकां मेजर जाल्या थंय आनी त्या खातीर जेन्ना आमी थंय जागो सोदपाक लागले प्रत्येक शेतकऱ्यान थंय आमकां सांगलें की आमची जागा एक्वायर करूं नाका म्हणून जेन्ना आमकां जागा एक्वायर करूं नाका म्हणून सांगलें तेन्ना आमी नवें अलायनमेंट पळोवपाक लागले आनी नवें अलायनमेंट पळयता आसतना रेल्वे जो ट्रॅक आसा तेन्ना तूं वेर्णाच्यान सकयल देंवता लेफ्ट सायडीन जो रेल्वे ट्रॅक आसा तो ऑनरेबल MLA त्या भागाची बाय एलिना साल्दानान आमकां दाखयलो आनी त्याचे पयलीं आमी वेगवेगळ्या भागांत वचून गेले हांव गेला स्वता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर गेला आनी हे करतना एक डिसिजन घेतलें आमी की जर काम बेगीन जावपाक जाय जाल्यार अलायनमेंट फायनल जायसर आमी तें पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी वी आर एक्झिक्युटींग ऑन अलायनमेंट फायनलायजेशन अलायनमेंट जाले नंतर फुडल्यो गोश्टी Speaker sir, Yes. the time for completion of this road is 7th December 2018. But जाण जावपा जाय मिनिस्टराच्या whether any extension is given for completion of work and when it will be completed. आनी दुसरें तेजे cost increase जाल्लें. स्वाती मातशें अजून पसून कॉस्ट इनक्रीज जावना जो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल ओरिजिनल सँक्शन आसा ताजे पेक्षा वचूना हो पयलो प्रश्न दुसरो कंप्लिशन दॅर मे बी डिले ऑफ अनदर 6 months फॉर दीस पर्टिक्युलर स्पॅन कारण थंय जागाच कमी आसा आमकां सादारण 76 जे पियर्स आसा पळय तांकां काम करपाक आमकां प्रॉब्लेम जाता एक्सटेन्शन दिवचें पडटलें 6 म्हयने पर्यंत दिवचें पडटलें एक्सटेन्शन हें दिवचेंच पडटा खंयच्या प्रोजेक्टाक कारण गोवा इज डिफरंट फ्रॉम अदर स्टेट्स टाइम लिमिट काबार एक मिनिट Speaker sir, there is one more clause applicable. The delay is all right per day 0.05% taka fine पडपा जाय हो clause taka applicable जातलो कित्याक तेगे already time जालो. Speaker sir, for this purpose we have nominated an authority engineer. हे काम गव्हर्नमेंटाचें न्हय they have to decide and then come to the solution. आमी करप नाही
ते ऑथॉरिटी इंजिनियर म्हणून जे लायल्या तांणी करप आसा ताजेर आमी चॅकअप दवरपाचें इतलेंच आसता आमचें काम. प्रश्नोत्तराचो तास सोंपलो.